काही सिनियर सिटीजनांनी मांडवी पुलाविषयी नदरेक हाडून दितकच सरकारान कन्सल्टन्सीच्या नावार सुमार 10 कोटी फारीक केल्या अशें मुखार आयला। आज जेन नेक्स्टाचे जे बरे मागपी आसा तांणी विजिलंट सिटीजन हांच्यानी आमचे नजरेक मांडवी पुला बद्दल कितें चल्लां हे जवळ जवळ 1 म्हयन्या पयलीं नजरेक हाडून दिले। आनी हाच्या नंतर जेन्ना त्या व्यक्ती बरोबर जेन्ना आमी कामाक लागले प्रत्यक्षात कळून आयले की थंय जे भानगड्यो चल्ल्यात फॉर ब्रिज कन्स्ट्रक्शन ही अत्यंत भयानक परिस्थिती आसत। कन्सल्टन्सीच्या नावाचेर जवळ जवळ 10 कोटी रुपया सरकारान ह्या ब्रिजा खातीर फारीक केल्ल्या। रिप्लाय आसा असेंब्लीचो 2.50% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट म्हळ्यार 403 कोटीचो जवळ जवळ जर पर्सेंटेज काडचे जाल्यार 10 कोटी जाता। ह्या पुलाच्या बांदकामाक लागपी लोखणाचे पोल्स लेगीत कळमेल्या तशेंच साद्या हातान लेगीत बेंड जातात अशा स्थितींतले आसा। बार्स घातिल्ले आसात, पोल सगळे कळमेवपा लागिल्ले टोटली रस्टेड जाल्यात। हातान जर हे केले जाल्यार बेंड जातात। हे आरटीआयचे रोखटेन केले। हातून सेक्शन डी क्लियरली स्टेट्स every bar shall be inspected before assembling on the works and any defective, brittle, rusted or burnt bars shall be removed. पण हांगा जर तुम्ही पळयशात जाल्यार प्रत्यक्षात प्रत्येक लोखंड जे आहा हे कळमेल्ले आहा। आनी इफ आय एम नॉट रॉंग इट इज अ केबल स्टँड ब्रिज। म्हाका दिसता 2 पोल्स कितें येवपाचे आसात। 403 कोटी टेंडर जाल्लो 450 कोटीचे तेक लागले आणि आउट ऑफ विच ऑलमोस्ट 60 crores have been paid। सरकारान मुखेल सचिवा अंतर्गत थर्ड पार्टी अभियंत्याची नेमणूक करून समिती नेमची अशी मागणी कामत हांणी केल्या। तशेंच मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरान स्वता सायटीर रावन पळोवणी करची अशें तांणी मागला। हो पूल राष्ट्रीय महामार्गा अंतर्गत आशिल्ल्यान ह्या पुलावेल्यान व्हड प्रमाणात येरादारी जातली। तेन्ना जर हो पूल पडलो जाल्यार सरकार ताका जबाबदार आसतलो अशें कामतीन मुखार म्हळां। काम बंद जाल्लें दिसता अचानक। मुख्यमंत्र्याकडे आम्ही मागणी करतात की ताणें ताबडतोब आम्ही हाजेर मुख्यमंत्र्याक पत्र बरयतलेच। मुख्यमंत्र्यान ताबडतोब हाजेर एक चीफ सेक्रेटरी किंवा थर्ड पार्टी हांव स्पेसिफिकली सांगता जीएसआरटीचे इंजिनियर्स नाकात, पीडब्ल्यूडीचे इंजिनियर्स नाकात, थर्ड पार्टी इंजिनियरांक चीफ सेक्रेटरीच्या अंडर एक कमिटी स्थापन करची आणि हाजेर एन्क्वायरीचो आदेश दिवचो। कारण हे पुलाचेर जे वचपाचे लोक आसतले हे फ्रिक्वेंटली गव्हर्नमेंट सर्वंट कामाक येणारे लोक आसात। त्या भायर दिस ब्रिज विल कवर द नॅशनल हायवे। पीक टायमाचेर फाल्यां जर पूल जालो जाल्यार हेवी ट्रॅफिक आसतले आणि जर फाल्यां जर पूल जर पडलो जाल्यार भारतीय जनता पार्टीन चेअरमॅन जो जीएसआरटीचे हे रेस्पॉन्सिबल आसतले। चेअरमॅन कोण आहा? प्रमोद सावंत। प्रत्यक्षात थंय कोणाचोच कंट्रोल ना। म्हाका दिसना जीएसआरटीचे ऑफिशियल्स किंवा कोणूच थंय कामाचेर नजर दवरूना। म्हणून मुख्यमंत्र्याकडे मागता की ताणें ताबडतोब चीफ सेक्रेटरीच्या अंडर एक कमिटीची स्थापना करची आणि चौकशी आदेश दिवचो आणि मुख्यमंत्र्यान स्वतः सायडीर रावन इन्स्पेक्शन करचे। आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान संजय मनोली।